नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां स्लोवाकियांत उर्बेभरीत येवकार. दोनूय राष्ट्रांच्या मुखेल्यांनी वेगवेगळ्या विशयाचेर केली चर्चा आनी जाल्यो कबलाती. बावनावी G7 शिखर बसका फ्रांसातल्या एव्हियनात जाल्या सुरू. 3 दीस चलपी ह्या परिशदेक कॅनडा, फ्रांस, जर्मनी ह्या देशांतले प्रतिनिधी जातले वांटेकार. भारतीय विमानतळ प्राधिकरणान दाबोळे विमानतळाचेर मनयलो प्रवासी सुविधा दीस. येरादारी मंत्री मोविन गुदिनो मुखेल सोयरे म्हूण आशिल्ले हजर. बाराव्या आंतरराष्ट्रीय योग दिसा निमतान औपचारीक कार्यावळीक जाल्या सुरवात. कलकत्त्यात जातली मुखेल कार्यावळ. आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव हांणी दिली माहिती. अमेरिका आनी इराण हांचे मदल्या झूज समाप्ती कबलातीचेर संमिश्र प्रतिक्रिया. कांय देशांनी दिलो येवकार जाल्यार इस्रायलान कबलातीचेर उक्तायल्यान नाखुशी. आता पळोवया खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकियाची राजधानी आशिल्ल्या ब्राटिस्लावाक उर्बेभरीत येवकार दिलो. स्लोवाकियाचे विदेश वेव्हार मंत्री जुराज अब्लानार हांणी तांकां पारंपारीक स्लोवाकीय पद्दतीन येवकार दिलो. 1993 वर्सा स्वतंत्र राष्ट्र म्हूण निर्माण जाल्ल्या उपरांत स्लोवाकियांत भेट दिवपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे पयले भारतीय पंतप्रधान आसात. प्रधानमंत्र्यांची थेट भारत आनी स्लोवाकिया हांचे मदले संबंद अदीक व्यापक आनी घटमूट जावपा खातीर उपकार थारतले असो हावेस आसा. येवकाराच्या सुवाळ्यांत भारतीय वंशाच्या लोकांनी प्रधानमंत्र्यांचो जय जयकार केलो. स्लोवाक संगीतकारांकडल्यान वंदे मातरम आनी वैदीक मंत्रांचें सादरीकरण जालें. पारंपारीक स्लोवाक लोकनाच आनी सांस्कृतीक कार्यावळीचें लेगीत आयोजन केल्लें. स्लोवाकिया भेटेर आशिल्ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां पंतप्रधान रॉबर्ट पिको हांणी येवकार दिलो. दोनूय फुडाऱ्यां मदीं शिष्टमंडळ पावण्यावेली चर्चा जाली. ऑटोमोबायल, रेल्वे, हरीत तंत्रज्ञान, डिजिटल तंत्रज्ञान, कृत्रीम बुद्धिमत्ता, संरक्षण आनी अंतराळ मळाचेर सहकार्य वाडोवपाक निर्णय ह्या बसकेंत जालो. स्लोवाकियाचे पंतप्रधान रॉबर्ट पिको हांणी ह्या बसकेंत भारतीय गुंतवणूकदारांनी स्लोवाकियांत गुंतवणूक वाडोवची अशें आवाहन केलें. Today, we agreed with the Prime Minister on elevating the cooperation between Slovakia and India to a cooperation which we can call comprehensive or strategic collaboration. The area of exchange of experience when it comes to digitalization and use of AI. You are becoming the world leader and Slovakia is interested. And therefore, I will ask the respective ministry to be active and to use this possibility. I'm also interested in a cooperation in the field of defense industry, where we have quite a lot of opportunities. स्लोवाकिया भेटेर आशिल्ल्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ब्रातिस्लावांत स्लोवाकियाचे पंतप्रधान रॉबर्ट पिको हांचे वांगडा द्विपक्षीय आनी शिष्टमंडळ पावण्यावेली बसका घेतली. हे बसकेंत भारत आनी स्लोवाकिया हांच्यातल्या संबंदांक सर्वसमावेशक भागीदारीच्या पावण्यार व्हरपाचो इतिहासीक निर्णय जाला. ह्या वेळार उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हो निर्णय दोनूय देशांचो परस्पर विश्वास, समान प्राधान्यक्रम आनी भविश्याबाबत प्रामाणीक दृश्टिकोन हाचें प्रतीक आसा अशें म्हळें. स्लोवाकिया हो भारताचो खरो इश्ट आसा. दोनूय देशांतल्या संबंदांक नवी उंचाय मेळटली अशेंय तांणी नमूद केलें. मेरी ये यात्रा किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की
स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। मुझे खुशी है कि इस ऐतिहासिक अवसर पर हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए एमओयू इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में एआई के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। एआई मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है। हमारा मानना है कि एआई का भविष्य केवल इनोवेशन से नहीं, बल्कि ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन डिग्निटी पर आधारित होना चाहिए। फ्रांसातल्या एव्हियन हांगा 52वी G7 शिखर बसका आयच्यान सुरू जाता। 3 दीस चलपी ह्या परिशदेक कॅनडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटन, अमेरिका आणि युरोपियन युनियन ह्या देशाचे फुडारी वांटेकार जातले। फ्रांसान भारता सयत ब्राझील, इजिप्त, केनिया, दक्षिण कोरिया, कतार, सौदी अरेबिया, सिरिया, युक्रेन आणि संयुक्त अरब अमिराती ह्या देशांक लेगीत खासा निमंत्रित म्हण आमंत्रण दिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो ह्या G7 शिखर परिशदेंत सेगीत 13वो वांटो आसा। ते फाल्यां ह्या बसकेंत विचार मांडटले। ह्या परिशदेंत भूराजकीय आव्हानां, आंतरराष्ट्रीय शांतता, जागतीक सुरक्षा, संतुलित अर्थीक उदरगत आनी सध्या सुरू आशिल्ल्या संवसारीक संकश्टाचेर खोलायेन चर्चा जावप अपेक्षीत आसा। केंद्रीय शेती मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी राजस्थानांतल्या खेत बचाव अभियानात वांटो घेतलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या 12व्या वर्साच्या कार्यकाळात देशांतल्या शेतकारांक अर्विल्लें तंत्रगिन्यान उपलब्ध करून दिलां अशें तांणी सांगलें। दरेक शेतकाराक माती परीक्षण आनी सॉयल हेल्थ कार्ड उपलब्ध करून दिवपाची कार्यावळ नेटान सुरू जाल्या अशें लेगीत मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी सांगलें। बचाओ अभियान भी है और मैं सबसे कह रहा हूं, याद करो रे मेरे किसान भाइयों बहनों, धरती को मां मान के पहले खेत में पूजा करते थे कि नहीं? जब बोनी पूरी होती थी तो विदिशा, रायसेन, सीहोर, देवास, मुझे जैत का याद है, जब खेती पूरी होती थी तो मछंद्री मैया बनती थी मट्टी की, पर वहां हल चलाते थे और कहते थे पोर पे पानी हर बोलो। अब भूल ही गए, हर बोलो क्या कछु बोलो ही नहीं है। अब तो बच्चों को पता नहीं है क्या भाव था। ये भाव था मछंद्री मैया की पूजा करो, धरती मैया की पूजा करो, क्योंकि वो हमें अन्न देती है, जिंदगी देती है। मां है हमारी मां। लेकिन मां के साथ हम क्या कर रहे हैं बताओ? कैसा व्यवहार कर रहे हैं इस मां के साथ? दे खाद, दे पाउडर, अच्छा दो, बिल्कुल इनकार नहीं है, लेकिन जरूरत कितनी है तो देख लो। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा खाद नहीं डालना चाहिए, खाद डालना चाहिए, लेकिन मिट्टी की जांच किए बिना कि माटी को जरूरत कौन सी चीज की है, और ये पता चलता है मिट्टी के परीक्षण में। यहां भी लैब है और इस संसदीय क्षेत्र के एक एक किसान का सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा, मिट्टी के स्वास्थ्य का कार्ड अभियान चला के बनाएंगे। खबरापत्रात घेऊया एक ल्हानसो विसो। इन हाथों की लकीरों में एक कहानी है। ये हाथ कभी लकड़ियां बीनते हैं, कभी एक लूम पर, एक हथकरघे पर सपने बुनते हैं, और कभी भारत के राष्ट्रपति के हाथों से पुरस्कार लेते हैं।
भारत की कहानियों का और गांव की कहानियों का आज तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ला रहा हूं। गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर। भगवान वेद व्यास जी के वचन रूपी सरोवर से प्रकट उपनिषद रूपी गायों का जो दूध है, श्रीमद् भगवद गीता, और व्यावहारिक जीवन कर्मयोग जो भक्ति से मिठा किया गया हुआ है, और उसी के द्वारा हमें अपना उद्धार करना है। ये हमारा जो संसार का जो रोग है उसका निदान उपचार रूप ये भगवद गीता है। प्रतिदिन प्रातः 6:30 डीडी नेशनल चैनल पर। विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेले खबरो। भारतीय विमानतळ प्राधिकरणान आयज दाबोळी विमानतळ संकुलांत प्रवासी सुविधा दीस मनयलो। नागरी विमान येरादारी मंत्रालयाच्या प्रवासी प्रथमच्या संकल्पने प्रमाण ह्या दिसाचो हेतू प्रवासी केंद्रीत अनुभव प्रवाशांक दिवप, तांच्या सुरक्षेची जतनाय घेवप असो आशिल्ल्याची म्हायती दाबोळी विमानतळ संचालक फ्लायट लेफ्टनंट आकाशदीप हांणी आपल्या उलोवपांत दिली। सुरवेक कार्यावळीचे पारंपारीक पद्दतीन उक्तावण जालें। ह्या वेळार मुखेल सोयरे म्हण वास्कोचे आमदार आनी येरादारी मंत्री मोविन गुदिनो, सह महाव्यवस्थापक लक्ष्मी GS, उपमहाव्यवस्थापक बिपिन कुमार श्रीवास्तव, उपव्यवस्थापक महाव्यवस्थापक विनय हेडाकू तशेंच वेगवेगळ्या विभागांचे मुखेली, CRSFचे अधिकारी आनी मानेस्त हजर आशिल्ले। फ्लायट लेफ्टनंट आकाशदीप हांणी ह्या दिसाचें खाशेलेपण आपल्या उलोवपांतल्यान स्पश्ट करून सांगलें। We are going to contribute and get connected with the passengers the whole day by having some various programs. These are cultural programs, village donation, medical camps, and a few area guidance programs all over in the security area. We also have a dog show organized by our SF, and this is one program today at all the airports pan India. पूरे एयरपोर्ट्स जितने हिंदुस्तान में एयरपोर्ट्स हैं सारे में ये वाला दिवस मनाया जा रहा है। तो यात्री सुविधा दिवस के उपलक्ष्य पे हम लोग यहाँ पे एकत्रित हैं। पैसेंजर से कनेक्ट होने का हमारा कोशिश है, उनको ये बताने का कोशिश है कि हम लोग कितना उनको केयर करते हैं, और हम इतनी फोर्सेस हैं, अलग अलग फोर्सेस, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जो सेवानिवृत्त हैं, उनके एक पर्टिकुलर जहाज के एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित पहुंचने में सिक्योरिटी अपना काम करता है, ATC अपना काम करता है, ग्राउंड सर्विस अपना काम करता है, एयरलाइंस अपना, एयरपोर्ट ऑपरेटर अपना, सब कुछ हम एज ए टीम जब एकत्रित होते हैं तो एक पर्टिकुलर फ्लाइट एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित पहुंच पाती है। ये हमारी कोशिश है। आज के दिन हमारे डियर पैसेंजर्स, कस्टमर्स, क्लाइंट्स, उनको ये चीज हम लोग कनेक्ट करने की आज कोशिश करेंगे। राज्याचे येरादारी मंत्री आणि वास्कोचे आमदार मोविन गुदिनो हांणी ह्या कार्यावळींत उलोवप जालें। Yatri Suvidha Divas, as it is called, being celebrated all over the country. First of all, I want to recollect the progress that has been made since Modi ji has become the Prime Minister. Look at the number of airports that were there in the entire country and the number of airports that are operational, and some of them are work in progress. It is more than, I would say, almost triple the number, which is a serious indicator for you to know how much work has happened under his leadership in the country. Dabolim International Airport, as you know, it was the only airport at one time. If I may recollect, as a student when I used to travel, there used to be one flight coming and one flight going to start with, and then 2 flights, then 3 flights. And it was from that old naval enclave that we used to take off and land.
how much has changed. Perhaps this younger generation who works here will not know how things evolve, how India is growing, how our own state of Goa is growing. औपचारीक कार्यावळी उपरांत विमान येरादारी मळाचेर महत्वपूर्ण योगदान दिल्ल्या बायलांक मानेस्तांच्या हस्तुकी भोवमानीत करून तांकां प्रमाणपत्राचें वितरावणी केलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां प्रधानमंत्री पदार 12 वर्सां पुराय जाल्ल्या खातीर पेडणे भारतीय जनता पक्षाच्या वतीन धारगळे नितळसाण मोहीम आयोजीत केल्ली. ह्या वेळार राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, थळावे आमदार प्रवीण आर्लेकर, जिल्हो पंचायत वांगडी श्रीकृष्ण हरमलकर, राघोबा कांबळी, भाजप प्रभारी डॉ सुखाची नायक, भाजप मंडळ अध्यक्ष सिद्धेश पेडणेकर, सरचिटणीस उषा मांद्रेकर आनी हेर लोकप्रतिनिधी हजर आशिल्ले. खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी नितळसाणीचें म्हत्व ह्या वेळार व्यक्त केलें. आज मतदारसंघाचो हो कार्यक्रम आज आमी सुकेकुळन हांगासर क्लिननेस ड्रायव्ह करतात आनी हांवूय ह्या कार्यक्रमान सहभागी जावपाक म्हाका एक संद मेळ्ळी. आमी हो कार्यक्रम क्लिननेस ड्रायव्हाच्या नंतर एक पेड माके नाम जशें आनी एक कार्यक्रम आसा की आमी प्रत्येकान एक झाड लावचें आनी तें झाड लायता आसतना आपल्या आवयचें नांवान थंय झाड लावचें जेणे करून तेची काळजी घेवंक जाय. हो एक कार्यक्रम आसा. पण क्लिननेस ड्रायव्हाच्या संदर्भान जशें आतां प्रवीणान सांगलें की आमी तेचें अवेरनेस, कारण आमी पळयतात की ज्या वेळाचेर प्रधानमंत्री एखादो त्यांचो वाडदिवस आसत 17 सप्टेंबरचे आसत किंवा बाकीचे कार्यक्रम जेन्ना आमी कार्यक्रम करतात ताच्या भितर क्लिननेस ड्रायव्ह जी आसा ताका सदांच प्रायोरिटी दिल्ली आसा. आनी म्हणून जेन्ना ते प्रधानमंत्री जाले तांच्यांनी पयलें भाशण जें लाल किल्ल्यार केलें तातूंत भारत स्वच्छता अभियान मांडलें. आनी ह्या भारत स्वच्छता अभियानाचो आज आमी पळयतात ज्या तरेन अवेरनेस जाल्लें आसा. आज प्रत्येक घरा भितर टॉयलेट आसतलें आनी ते अवेर करत आसतात की लोकांनी कचरो रस्त्यार उडोवचो न्ही. इतलें सांगून सुद्दां लोक हाडून उडयतात. तुमी आतां पळयलें कशा पद्दतीन सुंदर असो रस्तो केला पण त्या रस्त्यार हाडून घरांतलो हे हाडून कचरो थंय उडयतात. हांगा आमचे जिल्हा पंचायत आसत किंवा आमदाराच्या प्रयत्नान सगळ्या पंचायतींक कचऱ्याची वेवस्था करपाक गाडयेची वेवस्था आतां आमचो हरमलकर संघटना दिल्ली आसा. आनी त्यामुळे लोकांनी आपलो समजूतपणपणा करूं जाय. हळदोणेचे आदले आमदार आनी भाजप फुडारी ग्लेन टिकलो हांणी आपल्या कांय कार्यकर्ते वांगडा आयज कोमनीदाद प्रशासक पांडुरंग गाड हांची भेट घेवन म्हजेकर येवजणेंतल्या प्रलंबीत अर्जा विशीं म्हायती घेतली. म्हजेकर येवजणेचो लाव घेवपी गरजू लोकांक कोमनीदाद संस्थे कडल्यान आडमेळ्यापणे सहकार्य मेळचें अशी विनवणी आमदार टिकलो हांणी ह्या वेळार केली. मतदारसंघात चोटी नॅशनल गांवांत खूप फायली डिले जाल्ले आसा. इन्स्पेक्शन थोडे केला, थोडे पास केला तर करूंक जाय. लॉट ऑफ कंप्लेंट्स has been done which files have not been cleared. So त्या खातीर आज आमी सगळे आमी मेळून जाय आमी ताका विचारले फायली कित्याक पेंडींग आसा. आनी आतां इन्शुरन्स दिल्ले आसा की थोड्याचे फायली लेस दॅन 300, थोडे फायली क्लियर जाल्ले आसा. मोर दॅन 300 द पार्टीज हॅव टू सरेंडर. कितें फॉर्मेलिटी आसा पूण ते कोणाचे रिजेक्ट करूंक ना. एंड विदीन 1 month he will try to clear all the remaining files which have come to his office. ताजे ऑप्शन आयले सगळे फायल तो क्लियर करतलो हें ताणें आमकां आश्वासनां दिल्लीं आसा. सो त्या खातीर कितें फडणवीसांनी आमचे ऑनरेबल सीएमान खूब फायली साना दिल्ले आसा. तेन्ना मातसो बाबा जालो की आमच्यो फायली कित्याक क्लियर जायना फॉर्मा कॉन्स्टिट्युएन्सी फॉर्मेशन आनी बाकीचे एरिया लायक म्हापसा तरी 2 वॉर्ड आसा, वॉर्ड नंबर 17 आसा, नाशो आसा, बासोर आसा, पायजेर आसा. लॉट ऑफ हावजीस अंडर द मल्टीगड स्कीम बिलोंग्स टू प्रायवेट कोमनीदाद आनी खूब लोकांनी ऑलरेडी फायली घातले आसा. आनी थोडे फायलीन प्रोसेस टीचर सबमिटींग टू द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कोमनीदाद. 4 जुलय सावन श्रीलंकेत 19 वर्सां पिराये सकयल्या खेळगड्यांची क्रिकेट सर्त जावपाची आसा. ह्या सर्ती खातीर गोंयच्यान वेंकट चिरू गुरुपती ह्या खेळगड्याची निवड जाल्या. ह्या सामन्या विशीं गोवा क्रिकेट संघटनेचे सचिव गुरुदास शेटये हांणी अदीक म्हायती दिली. It is I would say, I would like to congratulate Venkat and proud moment for Goa Cricket Association for selecting a young talent from Goa who has been fast bowler, in swinger, and showed tremendous performance. You see, he has taken 8 wickets for Goa for a Bengal match, which he has tremendously done very well. Early wickets he has taken for Coach Bihar Trophy, and we also, because of that, we could reach to quarterfinals. And this performance has helped him
to get selected for Indian team midday, and which also shows that his selections been done, and we are grateful to selection committee of Indian team, also to his preliminary coaches who has helped him for Goa level. पेडणे तालुक्यांतल्या तामोशे हांगच्या साक्षी प्रसाद गवंडी ह्या चलयेन वेट लिफ्टिंग सर्तींत राष्ट्रीय पावंड्यावेलें भांगरा पदक मेळयलें. हे खातीर आदले उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकर हांणी तिचो भोवमान केलो. ह्या वेळार आदले सरपंच तुळशीदास गांवस, मंदार परब, दयानंद गवंडी आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. आजगांवकर हांच्या हस्तुकीं साक्षी गवंडी हिका भेटवस्तूचें वितरावण जालें. मी जो आज गोल्ड मेडल घेतला आणि वेट लिफ्टिंगात खरोखरच त्याचे आभार मानले आणि त्याका अभिनंदन मानले. कारण त्याने दाखवून दिले की आमच्या रुरल एरिया भितर असो कोण कमी ना म्हणून. हें नांव आमच्या अख्ख्या पेडणेकारांचें दवरलें आनी गोंयांत दवरलें. गोंया भितर हें दाखवून दिलें की आमी खंय स्पोर्ट्सान कमी ना. आज खरोखर म्हटल्यार आज हांव स्पोर्ट्स मंत्री जावन आज म्हाजें स्वप्न आज पुरें जालें की आमचे स्पोर्ट्सान कोणूच कमी ना. कारण हें म्हाजें एक स्वप्न आसलेलें की स्पोर्ट्सान आमचो रुरल एरिया भितरले भुरगे खुबशे स्पोर्ट्सान भरपूर हुशार आसलेले पूण शिक्षणान काही प्रमाणे कमी आसले. पण शिक्षणान आमकां तितलो रिजल्ट मेळनासलो. म्हणून स्पोर्ट्स पॉलिसी आयली. स्पोर्ट्स पॉलिसी हाडटाना खुबसो विरोध जालो म्हाका, पण तेजे हांवें परवा करूं ना. पण स्पोर्ट्स पॉलिसी जाय आनी त्या नंबरान तांकां समज तेजे भितर मार्क्स मेळ्ळी जाल्यार आमचो भुरगो मुखार सरूंक शकता. जेन्ना स्पोर्ट्स पॉलिसी आमी केली, आमी पळयलें गोंया भितर 100% रिजल्ट. आनी आज आमी पळयतात की आमचे सत्तार संघातले साक्षी गवंडी जो आज येदो व्हडलो मेळो जाता, खरोखरच मनांतल्यान तेजें हांव अभिनंदन करता. अशेंच फुडें सरचें क्रिकेटार आमी तुजे बरोबर आसतले. मुंबय गोंय महामार्गाचेर धारगळ आनी कोलवाळ पुला लागसार जाल्ल्या भिरांकूळ रस्तो अपघातांत दिवचल साळ्यांतल्या रेश्मा रमेश रावत आनी रमेश रावत हांकां मरण आयलें. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण रेश्मा आनी रमेश हें दाम्पत्य दुचाकी वेल्यान प्रवास करत आसतना कोलवाळ पुला लागसार तांच्या दुचाकीक रेंवेची येरादारी करपी ट्रकान नेटान धडक दिली. तातूंत दोगांकय जाग्यारच मरण आयलें. फाटल्या 36 वरांत राज्यांतल्या वेगवेगळ्या रस्तो अपघातांत 7 जाणांक मरण आयिल्ल्याची खबर आसा. पुलिसांनी घडणूक थळाक भेट दिवन कायदेशीर सोपस्कार पुराय केल्यात. कांय लोकांनी प्रतिक्रिया लेगीत उक्तायल्यो. चालू आसा थंयसर कंटिन्युअसली, सो एटलीस्ट ते कंट्रोल उरतलो हें म्हाका दिसता. आनी सरकारान हेचेर लक्ष दिवपाची खूब गरज आसा आनी काळाची गरज आसा. कित्याक पेडणेकारां खातीर हे खूब त्रासदायक जालेलें आसा आनी बाकीच्या हायवे खातीर बाकीच्या लोकांक आज जी एक परिस्थिती आसा ही आतां एक्चुली बिजोलीची गाडी म्हाका वायट दिसता. हे कितें दुर्घटना घडली अशें जावप म्हणजे कितलें वायट. सो हेचेर खरेंच सरकारान खंय तरी फुडें लक्ष घालपाची गरज आसा आनी म्हाका खात्री आसा कितें तरी लक्ष घालतली इमिजिएटली म्हणून. घेवया एक ल्हानसो विसव. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे. पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ टीटी नेशनल पर. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर. देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेली खबरो.
आयुष मंत्रालयाच्या वतीन नवी दिल्लीत 12व्या आंतरराष्ट्रीय योग दिसा निमतान औपचारीक कार्यावळीक सुरवात जाली. केंद्रीय आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव हांणी पत्रकार परिशदेंत उलयतना मुखेल कार्यावळ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हाजेरीत कलकत्त्यांत जातली अशी माहिती दिली. मुखेल कार्यावळी मजगतीं कलकत्त्याच्या हुबळी न्हंयचे पांचशे व्हडयेंतल्यान योग सत्राचें आयोजन जातलें अशी माहिती तांणी मुखार दिली. सुमार 4 लाखा परस अदीक लोक ह्या कार्यावळींत वांटेकार जावपाची अपेक्षा आसा अशेंय मंत्री जाधव हांणी मुखार सांगलें. साथियों, IDY 2026 का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम 21 जून को पश्चिम बंगाल की ऐतिहासिक राजधानी कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा, जिसका नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। इससे पहले IDY 2026 की तैयारी के अंतर्गत देश भर में विभिन्न काउंटडाउन कार्यक्रम के सफलतापूर्वक भी आयोजित किए गए हैं। नई दिल्ली में 100 दिवसीय काउंटडाउन कार्यक्रम हुआ, महाराष्ट्र के लोनार में 75 दिवसीय कार्यक्रम, हैदराबाद के कान्हा शांतिवनम में 50 दिवसीय आयोजन का तथा खजुराहो में 25 दिवसीय काउंटडाउन ने देश भर में योग के प्रति अभूतपूर्व उत्साह पैदा किया है। इसी क्रम में 13 जून से 20 जून तक गंगोत्री से गंगा सागर गंगा तट योग यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। गंगोत्री, हरिद्वार, वाराणसी, पटना, हुगली और गंगा सागर तक यह विशेष अभियान योग, पर्यावरण संरक्षण, नदी संस्कृति और जन भागीदारी को एक सूत्र में जोडणे का काम करेगा। देशांत अन्नधान्याचो पुरेसो सांठो आसा. ह्या वर्सा एल्निनोचो प्रभाव आसलो तरी ह्या लोकांक अन्नधान्याचो तुटवतो जावचो ना अशी गवाय केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी दिल्या. नवी दिल्लीत आयोजीत एका कार्यावळींत तांणी सांगलें की अंदू मॉन्सूनाचो हंगामी पावस सरासरी पावस उणो जावपाची शक्यता आसली तरी केंद्र सरकारान आवश्यक तयारी केल्या. खरीफ हंगामा खातीर देशांत साऱ्याचो पुरोसो सांठो आसा. शेतकारांक कसलीच अडचण येवची ना अशें तांणी स्पश्ट केलें. रबी हंगामा खातीर साऱ्याचें वितरण नोव्हेंबर म्हयन्या सावन सुरू करपाची म्हायती लेगीत मंत्री सीतारामन हांणी दिली. भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन हांणी नवी दिल्लीत आयोजीत केल्ले एके कार्यावळींत केंद्र सरकार तरणाट्याच्या उदरगती खातीर जायत्यो येवजण्यो चालीक लायता अशें सांगलें. इंडियाज यूथ पॉवर बिल्डिंग विकसीत भारत 2047 ह्या विशयावेल्या एका खासा कार्यावळींत ते उलयताले. अस्तंत बंगालांतल्या वेंचून आयिल्ल्या तृणमूल काँग्रेसीच्या 19 खासदारांनी लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला हांची भेट घेवन सभाघरांत स्वतंत्र बसकेच्या वेवस्थेची मागणी केली. हालींच जाल्ल्या अस्तंत बंगालांतल्या विधानसभा वेंचणुके उपरांत पक्षाच्यो अध्यक्षा ममता बॅनर्जी हांच्या गटांतल्यान वेगळे जावन स्वतंत्र गट स्थापीत केल्ल्या संसद सदस्यांनी ओम बिर्ला हांची भेट घेतली. अमेरिका इराण शांतता कबलाती संदर्भात इस्रायलान आपली भूमिका स्पश्ट केला. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांच्या फुडारपणाखाला जाल्ली कसलीच कबलात इस्रायलान बंधनकारक ना अशें त्या देशाचे राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बॅगनवीर हांणी स्पश्ट केला. इस्रायल हे स्वतंत्र आनी सार्वभौम राष्ट्र आशिल्ल्यान खंयच्याच आंतरराष्ट्रीय दबावाक बळी पडचे ना अशें तांणी स्पश्ट केलां. दुसरे वटेन अमेरिका आनी इराण हांच्यातल्या झूज संपादी कबलातीच्या खबरेचेर संवसारांतल्या मुखेल फुडाऱ्यांनी प्रतिक्रिया उक्तायल्या. एकवटीत राष्ट्र संघटनेचे महासचिव अँटोनियो गुतेरस हांणी ह्या कबलातीक येवकार दिला. ब्रिटन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, न्यूझीलंड, कतार ह्या सारकेल्या देशांनी लेगीत ह्या कबलातीक येवकार दिलो. बर्मिंगहॅमच्या एडबेस्टॉन क्रिकेट मैदानाचेर काल रातीं जाल्ल्या सामन्यांत भारतीय बायलांच्या क्रिकेट पंगडान पारंपारीक प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानाच्या पंगडाचो 64 धांवड्यांनी पराभव केलो. भारतान पयली फलंदाजी करून 170 धांवड्यांचो दोंगर उबो केलो. ताका जाप दितना पाकिस्तान पंगड 17 षटकांत 106 धांवड्यांनी बाद जालो. भारतीय पंगडांतल्या स्मृती मंधाना हिणे 44 बॉलांत 68 धांवड्यो काडल्यो. दिप्ती शर्मा 5 गडे बाद करून सामनोवीर हें नांव मेळयलें.
दीप्ती शर्मा ही बायलां T20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सर्तीत सगळ्यात अदीक बळी घेवपी गोलंदाज थारल्या. पळया आयचें तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केलां ते प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 34.4°C आनी उण्यांत उणें तापमान 27.7°C इतलें नोंद जालां. आनी निमाणे कडेन परत एक फावट मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां स्लोवाकियांत उर्बेभरीत येवकार. दोनूय राष्ट्रांच्या मुखेल्यांनी वेगवेगळ्या विशयाचेर केली चर्चा आनी जाल्यो कबलाती. 52वी G7 शिखर बसका फ्रांसांतल्या एव्हियनांत जाल्या सुरू. 3 दीस चलपी ह्या परिशदेक कॅनडा, फ्रांस, जर्मनी ह्या देशांतले प्रतिनिधी जातले वांटेकार. भारतीय विमानतळ प्राधिकरणान दाबोळे विमानतळाचेर मनयलो प्रवासी सुविधा दीस. येरादारी मंत्री मोमीन गुदिनो मुखेल सोयरे म्हूण आशिल्ले हजर. बाराव्या आंतरराष्ट्रीय योग दिसा निमतान औपचारीक कार्यावळीक जाल्या सुरवात. कलकत्त्यात जातली मुखेल कार्यावळ. आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव हांणी दिली माहिती. आनी अमेरिका आनी इराण हांचे मदल्या झूज संपाती कबलातीचेर संमिश्र प्रतिक्रिया. कांय देशांनी दिलो येवकार जाल्यार इस्रायलान कबलातीचेर उक्तायल्या नाखुशी. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.